मंत्रिपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या आलेख सिक्वेराक पर्यावरण कायदो कॅप्टन ऑफ पोर्ट आणि विधिमंडळ कामकाज ही खाती दिवपाचेर एकमत जाला। पूण निलेश काब्राला कडेन आशिल्लें भौशीक बांदकाम खातें मात मुखेलमंत्र्यान आपल्या कडेनूच दवरला। एक महत्वाची अपडेट आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येयल्यात। अलेक्स सिक्वेरा एका मंत्रिपदाचो सोपूत दिवन 3 दीस जाले आनी ताका हे पोर्टफोलियोज केन्ना मेळटले, मंत्रिपदां खंयची ताका मेळटली हाचेर सगळ्यांचे लक्ष वेधून रावल्ले। आता सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण PWD जे खातें आसा ते सीएमान आपल्या कडेन दवरला आनी ताका लेजिस्लेटिव्ह ऑफिस, एनवायरमेंट, लॉ आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ही खातीं दिवपाची आसा अशी म्हायती सुत्रांनी सांगल्या। यांचो जो आउटगोईंग मंत्री असलो निलेश काब्राल, ज्यांच्या कडेन PWD लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स, एनवायरमेंट आणि लॉ ह्या खात्या असले। पूण फक्त निलेश काब्रालाची जे 3 खाती आसात, एनवायरमेंट, लॉ आणि लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स, ही हेच्या कडेन दिला, अलेक्साक दिल्या। आणि जे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जे मुख्यमंत्र्या कडेन आसले पयलीं ते काढून परत हेच्या कडेन दिला, मुख्यमंत्र्यान आपल्या कडेन काढून अलेक्सा कडेन दिला आणि त्याच्या जाग्यार PWD जे खातें आसा ते मुख्यमंत्र्यान आपल्या कडेन दवरला। हाची अधिसुचोवणी आसा ती बेगीनूच तुमच्या मुखार येवपाची आसा आणि ही अपडेट रिशफलाची न्यू कॅबिनेट इंडक्शनाची आमी तुमकां बेगीनूच घेवन येतले। पळयत रावात गोमंतक TV। आता CM साहेबान पोर्टफोलियोज दिले म्हाका। Yes, which one, sir? एनवायरमेंट, Yeah, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, yeah, law and judiciary, yeah, and legislature. yeah, So I will try my best yeah, to live up to his expectations yeah, and live up to the expectations of Goan life. yeah. See, I will do whatever I can within my power. Yeah. This is a commitment.